आम्ही कितें केलें काल आफ्टरनून आमी रुटीन पेट्रोलिंगेक भायर सरलेले आनी करता करता आमी सांकवाड IDCन पावले आनी हांगा पार्किंग यार्डान आमकां दिसलें की 2 ट्रक्स आसा. थंय आमकां सस्पिशियस दिसलें की हे ट्रक्स जे आसा थंय लिकर स्मेल करता लागीं गेले जाल्यार. सो आमी कितें केलें पेट्रोलिंगाक 2 स्टाफ दवरलो आमचो. सो कोण येता जाल्यार पळोवया म्हणून आनी इवेंच्युअली इवनिंग पर्यंत कोण येवना. सो वी कॉन्टेक्टेड आवर हेड ऑफिस आनी अंडर द गायडन्स ऑफ द कमिशनर ऑफ एक्सायज, एडिशनल कमिशनर ऑफ एक्सायज, असिस्टंट कमिशनर ऑफ एक्सायज एंड सुप्रिटेंडंट ऑफ एक्सायज हेंचे भितर आमी मागीर रेड कंडक्ट केलो आनी आमी भितर रेड कंडक्ट करतना आमकां लिकर गुड्स फावंड आउट जाले. कितल्यो गाडयो आसल्यो आनी अमावंट कितें आसलो? 2 गाडयो आसल्यो आनी अमावंट जे आसा तुमकां एक गाडयेचो अमावंट आसा 70,08,000 आनी दुसरे गाडयेचो अमावंट जो आसा तो 64,80,000. इट कम्स टू 1,34,88,000. आणि प्लस दोनूय गाडयो दोनोय गाडयो सीज केला आनी दोनूय गाडयोची व्हॅल्यू आसतली 25 lakhs. सो एनी कनेक्शन इन महाराष्ट्र इलेक्शन मेड इन महाराष्ट्र आतां आमकांय खबर ना. आतां हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. सो इन्व्हेस्टिगेशनान पळोवया कितें कळटा तें फुडें. बट एनी टाइम यू हॅव म्हणजे अशें केन्ना जावना, अशें केन्ना जावना मेड इन महाराष्ट्र आणि आनी हांगा फावंड जाला. एक्चुअली आमी 19 नोव्हेंबर 2024 जे की काल आमी दनपार वाजता एक रुटीन पेट्रोलिंगाक येयल्ले सांकवाड IDC आनी हांगा पार्किंग यार्डाक पयलें जाल्यार 2 एबंडन गाडी दिसल्यो विच इज सस्पिशियस. लागीं येवन पयलें जाल्यार थंय लिकराचो स्मेल येतालो. सो आमी हांगा पेट्रोलिंगेक 2 आमचे स्टाफ दवरले की कोण ड्रायव्हर क्लिनटर बीन कोण येता जाल्यार पळोवया म्हणून. सो इवेंच्युअली इवनिंग पर्यंत कोण येवना. सो वी कॉन्टेक्टेड टू आवर हेड ऑफिस एंड अंडर द गायडन्स ऑफ द कमिशनर ऑफ एक्सायज, एडिशनल कमिशनर ऑफ एक्सायज, असिस्टंट कमिशनर ऑफ एक्सायज एंड सुप्रिटेंडंट ऑफ एक्सायज हांकां कन्सल्ट करून मागीर आमी रेड मारली. आनी रेड मारतना आमकां तितून इंडियन मेड फॉरेन लिकर जे की रॉयल सिलेक्ट ऑफ 180 ml आनी इम्प्रेशन विस्की ऑफ 180 ml एक गाडयेन मेळ्ळो आनी दुसरे गाडयेन आमकां मेळ्ळें एवरग्रीन विस्की ऑफ 750 ml. एनी आयडिया खंयच्यान आयली कितें आसा गाडी सद्याक तर आमकां कांयच आयडिया ना. इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. हेजेर आतां आमकां कळटलें फुडें. बेजिकली बिकॉज महाराष्ट्र इलेक्शन चालू आसा आनी गाडयो हांगा पावल्यो. ड्रायव्हराक तुमी हें केला ना, ड्रायव्हर आमच्या कॉन्टेक्टाक येवना. कोणूच ना. ना. बेजिकली तुमी एल्कोहॉल सीज केल्लो आहा हां, वीथ व्हेकल एबंडन गाडी. कित्याक ताजो 2 ट्रक रोड आसा 2 आसा. एक सद्या हांगा आसा आनी एक आमी एक्सायज कस्टडीन दवरलो. अरावंड व्हॅल्यू कितलो टोटल? एक गाडयेचो व्हॅल्यू आसा 70,08,000 लिकर गुड्स, 70,08,000 ऑफ लिकर गुड्स आनी दुसऱ्या गाडयेचो आसा 64,80,000. इन्क्लुडींग व्हेकल अरावंड 1.5 crore जातले. इन्क्लुडींग व्हेकल म्हणल्यार दोगांची मार्केट प्रायस पळयली जाल्यार 25 lakhs आसतली. दॅट कम्स टू लिकर जो जाता दोनी मेळून 1,34,88,000 जाता आनी 50 lakhsची गाडयोची व्हॅल्यू जाता. आनी फुडें डिटेल काय ना तुमच्या सद्याक आतां गाडी अबेंडन करून गेल्या आतां आमी त्या एक्सायज कस्टडीन आमच्या घेताले. सो बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन नंबर ते डिटेल्स मेळ्ळा तुमकां कितें इन्व्हेस्टिगेशन डिटेल्स आमकां आसा. सो आतां इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. तेजे वयर आमकां कळटलें फुडें कितें. बट दीस गुड्स हॅव बीन सीज्ड नाव. This goods has been seized and taken into the excise custody. Yes.